प्रेस कॉन्फरन्सात काल म्हादय विषयी खूबशे गाजले गोंयांत सानेवाळा। आम्ही मुखेलमंत्री गोयचो दोतोर प्रमोद सावंत वो एकान एक फट मारता हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। फाटीं तसोच ताणें एक वक्तव्य केलो की प्रत्येक गोंयकाराक आपलो सरकार प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक हाऊसहोल्डाक 5,000 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक दिता म्हणून। तुमकां कोणाक मेळना जाल्यार सांगचें तुमी। आमची जे कॉर्नर मिटींग आसता वीज आंदोलनाच्या त्या संदर्भात आमची जी सभा घेता त्या सभेक आमी प्रत्येक जे अटेंड करपाक येता प्रत्येक गोंयकार भाव जे आमचे आसता तांकां हो प्रश्न विचारता की मुखेलमंत्रीन जे सांगलां 5,000 कोण प्रत्येक गोंयकाराक दिला ते तुमकां कोणाक मेळ्ळा जाल्यार अजून पर्यंत एकट्यान हात वयर करूं ना, एकट्यान आमकां जाप सांगूं ना की आपल्या बाबा सरकारा कडल्यान 5,000 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक मेळ्ळा। सो अशी फट डॉक्टर सावंताक मारपाक संवय जाल्ली आसा अशें दिसता। काल ह्या फटीचो असो ते उगड जालो। भारताचे नामवंत वकील म्हणटात ते अरविंद दातार, एक रेप्युटेड लॉयर, काल ताणें तुमच्या पत्रकार भावाकडे इंटरव्यू करताना सांगले की गोयच्या सरकारानूच गोयच्या भाजपच्या सरकारान गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंतान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले की म्हादयचो जो अवॉर्ड आसा ताजेर अपील करूं नाका म्हणून। ताजेर फुडें स्टेट इंट्रस्ट क्लियर करावं इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ताका एडवोकेटाक, जसो खंयचोय क्लायंट आपलो एडवोकेटाक सांगता कशें फुडें वचपाचें तें। हांगा ताणें रिवील केलें की मुखेलमंत्री सावंतान आपल्याक सांगला फुडें म्हादयचो अवॉर्ड ओपोज करूं नाका म्हणून। हाज्या पयलीं आमकां सावंतान गोंयकारांक सगळ्यांक फट मारली की एडवोकेटान आपलें आयकुना आनी ताणें ओपोज करूं ना। एका बाजूक दोतोर सावंत म्हणटा म्हादय आपली आवय, आपूण कौटुंबी गांवचो, म्हादय थंयच्यान वता व्हांवता, आपल्याक म्हादयचो खूब मोग आसा। अशें जर आशिल्लें, हे जर मोग ताका आशिल्लो तो आपल्या आवय भशेन म्हादयक वागयतालो, स्थिती अशी पयली पळोवपाक नाशिल्लो। आमी सांगत आयिल्ले आसा गोंयकारांक सगळ्यांक, सरकाराकूच दोश दिता आमी की सगळी म्हादय आमची आतां डायवर्ट जाल्या, सगळी कर्नाटकाक पावल्या ती। तेन्ना प्रमोद सावंत जे फट मारता ते फट लिपून रावना, खंय ना खंय उगडीक जाता। फाटीं कोलारूच तो इश्यू जालो, आमी सगळ्या गोंयकारां समोर हाडले की हो सावंत आसा तो गोंयकारा खातीर न्हय, गोंयचो आवाज आयकपाक खातीर येवना। हो सावंत आसा फक्त बीजेपी हायकमांडाचो। हो सावंत आसा मुखेलमंत्री गोंयचो तो बावलो कसो जाला बीजेपी हायकमांडाचो। जे पपेट म्हणटात, कटपुतली म्हणटात, तो जर सावंत कटपुतली कसो बीजेपी हायकमांड ताका वागयता। गोंयचे हित कसलेच तो पळयना आता, गोंयकारांचे हित कसलीच ताका जाणीव ना। ताका बीजेपी हायकमांड पपेट कसो वागयता, ताका नाच कसो नाचता गो, ताका कड कशें करता गो। कोलाच्या दृश्टीन तें जालें, कोल 3 10-year प्रोजेक्ट्स येता, ताका आमी सांगलें तुमी व्हायट पेपर मांडा की कोलाचो कितें फायदो गोंयकारांक आसा तो अडानीच्या पोटार येता, तो एम्पिटान वचून अडानी पोट जाला तो। अडानीच्या पोटार कोल येता, थंयच्यान डायरेक्ट री मार्केट वता तो कर्नाटकाक। गोंयाक कसलो फायदो उरलो, गोंयकारांक कसलो फायदो जातो? कांयच ना, फक्त आमकां धूळ खावपाची पाळी येयल्या। तेन्ना म्हादयचे काल जे एडवोकेट दातारान रिवील केले की आपल्या सरकारान इन्स्ट्रक्शन दिले ओपोज करूं नाका म्हणून, त्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे आपूण एडवोकेट सरकार आपलो क्लायंट गोंयचो सरकार त्या प्रमाणे आपूण ओपोज करूंक वचूं ना। मुख्यमंत्री सावंतान मागीर सांगलें ना, आपले इन्स्ट्रक्शन दिले। सो आमी प्रमोद सावंताक मुद्दाम सांगूं सोदता, तुवें जर इन्स्ट्रक्शन दिले, तुज्या भाजपच्या सरकारन इन्स्ट्रक्शन दोतोर एडवोकेट दाताराक जर दिले, विदिन 24 hours याचे रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिले एडवोकेट दाताराक ते पब्लिकली पब्लिश कर। सो डॉक्टर सावंत, in case you have given instructions to the advocate who was representing Goa in the Mahadev tribunal,
Please make those written instructions public within the next 24 hours. दुसरे, गव्हर्नमेंट ऍडव्होकेट जर असं वागतो असं प्रमोद सावंत म्हणतात, डॉक्टर ऍडव्होकेट दातारान जर वागलो ऑन हिज ओन अकॉर्ड जाल्यार गव्हर्नमेंट हॅज ऑल द राईट, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज ऑल द राईट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. सरकारच्या वकिलाक राईट आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक की आमचो ऍडव्होकेट ताका सांगिल्ले गायडन्स दिले, इन्स्ट्रक्शन दिले त्या प्रमाणे तो वागूना. अशें आसा जाल्यार डॉक्टर सावंताच्या गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टाक कित्याक एप्लिकेशन फायल करूना? कितें कारण आशिल्लें, कितें रिजन आशिल्लें सुप्रीम कोर्टान ना फायल करपाक की आपलो ऍडव्होकेट आमचे सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन वागूना? तिसरो क्वेश्चन आसा डॉक्टर सावंताक, परत तुजो सांगता सरकारी वकील आपले इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे वापरूना जाल्यार खंयच्याय प्रोफेशनल बॉडी आसता, हांगा बार कावन्सील आसा, तो जो प्रोफेशनल आसता ऍडव्होकेट ताजे क्लायंटान एक्शन घेता. सरकारान आपल्या वकिलाचेर एक्शन घेता. सेक्शन 36 ऑफ क्लॉज ऍडव्होकेट्स एक्टान ह्या प्रमाणे सरकारान एक्शन कित्याक घेवना? आमकां सगळ्यांक खबर आसा ही जी कारणां सांगल्या डॉक्टर सावंतान सगळे फटाची कारणां आसा. जर खरें आसा तो उलोवचे पेक्षा गोंयच्या लोकांक पेपर दाखयतलो आपले जे रिटन इन्स्ट्रक्शन ऍडव्होकेटाक दिल्या ते 24 वरां भितर डॉक्टर सावंतान दाखोवचे. आमी जे सांगत आयिल्ले आसा डॉक्टर सावंत व बीजेपी सरकार गोंयचो फक्त बीजेपी हायकमांडाचे आयकता, गोंयकारांचे आयकपाक हांगा येवना ते. आणि बीजेपी हायकमांड तांकां खबर आसा हो एक्सिडेंटल सीएम, ताका परफेक्ट कशें वागयतात आनी तो वागून घेता. सो ते बावले कशें नाचयतात तसो बीजेपी हायकमांड ताका बावले कसो नाचयतात आनी वो आपलो नाचून घेता. तेन्ना आमी सांगूं तुका मुद्दाम तुजे इन्स्ट्रक्शन आसा, गोंयकार तो उगी रावचे ना, म्हाजय आमी वाचून सगळे आतां फुडें सरतले. तुम्ही इले क्वेश्चन्स नाही करा. दुसरे मुद्दा म्हणून आणि मुद्दा म्हणून दुसरो एकूच मुद्दा आयलो की जेन्ना सरकार आशिल्ले सगळे फाटले एमएलए आयले, थोडे एमएलए बोडगिण्या पयले बोडगेश्वर वचून वोट बी घेतली की आपण बीजेपी वालाय करचे ना. असो मुद्दा येता जेन्ना सीएमान आमचे फाटले मुख्यमंत्री पर्रीकर एक लेटर बरले बीजेपी प्रेसिडेंट कर्नाटकाच्या. हा मुद्दाम याद करूं सोदता गोंयकाराक, मुद्दाम याद करूं सोदता गोंयकाराक. हे जे लेटर केल्ले फाटलो चीफ मिनिस्टर पर्रीकरान येडियुरप्पा हांकां, तेन्ना ते लेटरान बरयलें तुमी डायवर्ट पेंडींग हायकोर्ट सगळे फॉर्मेटी केली. तेन्ना गोंयचो WRD मिनिस्टर आशिल्लो बाब पालेकर, विनोद पालेकर, तो WRD मिनिस्टर आशिल्लो. तेन्ना त्या पार्टीन कित्याक बोवाळ उखलूना तेन्ना त्या सरकारान आशिल्ली उगी कित्याक रावली? तोय वेळ आशिल्लो ताणें आवाज करपाचो, तो वेळ आशिल्लो ताणें म्हाजय खातीर उबे रावपाचें, पण ते सुद्दां उगी रावले. सो हातून देखून येता की जी असेंब्लीन काल चलो सगळो फार्स वाल्मिकीन त्याचा प्रेस करून मुद्दाम सांगले सगळं गेट टुगेदर धरलो. तेन्ना मुद्दाम गोंयकारांक जाण सोदता हे जे सगळे 40 सुद्दां जमले असेंब्लीन गेट टुगेदर करपाक, एकटोय फुडें सरलो ना. म्हाजय वचपाक जेन्ना वेळ आसली तेन्ना तुम्ही आता म्हणता तुम्ही म्हादय वाचयतले म्हणून, सो तुमचो कितें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो? आमचो नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार लोकांक गोंयच्या जागृताय करपाक. मेन तांकां सांगपाक हे 40 जे आमी राविल्ले हे सरकार आसता, सरकार सगळे निर्देश घेता, इन्स्ट्रक्शन घेता ऍडव्होकेटाक बी, हे सगळे फेल जाल्ले आसता. तेन्ना वेळ आसा लोकां फुडें जागृताय करपाक की हे 40 जे आमदार आसा ते योग्य ना गोंया खातीर, गोंयचे इंट्रस्ट वाचोवपाक, गोंयकारांचे इंट्रस्ट वाचोवपाक. तेन्ना वेळ आयिल्ली आसा योग्य ते कॅन्डिडेट आम आदमीचे पार्टीचे आसतले ते सरकार घडोवन दिवपाचे आनी बदल हाडटलो गोंयांत. पण इलेक्शनाक वगत आसा न्हू, तो पर्यंत म्हादय वाचोवपा खातीर तो पर्यंत फाल्यां तुमकां कळटलें, फाल्यां आमी कितें हे घेता तो स्टँड घेता. फाल्यां आमी इनिशिएटीव घेतलो, तुमकां स्वता सांगिना, फाल्यां कळटलें तुमकां कितें.